सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून बरे भलायकी पासत रोलँडो फेर्नांडीस ही मिसाची भेट भेटयता. ताचे बरायके पासत ताचे घोराब्या पासत आनी हेर सगळ्यांचे बरे भलायके पासत आमी ही मिसाची भेट भेटुया. एडविना कार्दोजो आपणा पासत मागूंक लायता ताचे पासत मागुया. जितलीं जाणां बरीं ना तांचे पासत आनीक एक पावटी आमी मागुया. रेजिना मुंदी हांगासर मारियो झेवियर हो आमचो भाव भायर पडला ताचे पासत ताच्या घोराब्या पासत मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या निसिसांची वळख ताच्या कोरण्या वरवीं दिसता. आमची मोगाची उतरां आनी सुसनां गरजेचीं पूण ती कोरण्यांनी दाखयलीं जाल्यार कोरी गोवायकी जाता. दोर्नदुतां सोवें कोरण्यो पळोवन जायतीं जेजूचो पाटलाव करूंक पावलीं. तेन्ना तावन ही जेजूची कबोड पोरगोट जायत आसा. आमकांय पवित्र स्नान आनी भावात मेळ्ळा. जेजूची गोवायकी फुडले पिणकेक आमी दिनात जाल्यार कोण दितलो? आनी कोन्यांतल्यान जेजूचें शीस नीज म्हूण दाखोवंक आनी ह्या वरवीं बापाक मोहिमा दिवूंक आमकां देवाचो आदार हे मिसाचे भेटेन मागुया. आमी जेजूचे नीज शीस जावचे म्हणल्यार आमी आख्खेच जेजू सारके जावप. हो जेजू भितर आमी रिगप आनी जेजू भितर आमी जरी तर रिगल्या जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. बो करून हे महामारीची हे पिडेची आमकां भिरांत ना. जरी तर आमी जेजू भितर आसात जाल्यार जेजू बराबर आमी एक रावन फुडें सरूंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी चुकल्या, आमी भियेल्या, निराशी जाल्या. वो आमचो विस्वास खोल जेजूचेर उरूंक ना. भिरांतीन घोडे तो गिरासला. असले आमच्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या तुजे सवें रिगूंक आनी भरपूर फळां दिवंक तुवें आमकां आपयल्या, पूण आपलेपणाक लागून आमी तुका पयस केला. सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता तुजे शीस जावंक आनी ओदीक फळां दिवंक तूं आमकां मोगान बेंटाय, पूण आमचें दादूसपण सोडून आमी गुणगुणल्या. क्रिस्ता काकुतकोर
सोम्या, तुजें शीस जावन तुवें तुज्या मोगान आमकां बाळगून दवरलें, पूण हे मोगाची घोटायेन आमच्या समाजान प्रश्न उपरासतात तेन्ना निती पासत वावरूंक आमी फुडें सरूंक ना. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुखीच्या राया सुपृथ्वीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संसाराचे पाप काढाय, आमची काकूत बापाच्या उजव्याक बसताय, चे मागणे आयकून घे, विद्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. स्टीवन मास्करनेस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचे पासत मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. आनीक एक फावटी सगळीं जीं कोविडाचे पिडेंत आसात तांचे पासत मागुया. दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स जे सगळे आसात तांचे पासत मागुया. सरकारान हें सगळें बरे भशेन हाताळपाक तांचे पासत करपा मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूं आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू जेरुजाल्यांत पावलो तेन्ना शिसाच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नाबास दोन दुतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शिवर्तमान परगोटलें. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू ताचे बरोबर जेरुजाल्यांत भोंवूंक लागलो आनी हुर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करून ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं हुजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका
शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक धाडूंक दिलो. आख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून ती वाडत वेताली. देवाचें उतरें. साबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. वतून म्हणया व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. ताची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोची जायसोर खावूंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका वाकाणटली. ताची काळजां शांतीन जिवूं सदांकाल. साबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. सगली प्रितूम शेकांचेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं. ताचेशी परतून येतली. सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांये पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. माथ्याक पावतलीं ती सोमेस ताचे मुखार मान बागयतलीं. साबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्मा येवंक नासलोले पोरचेक ताचें बरेंपण अशें गाजयतलीं. हें सगलें केलां सर्वेस्परान. साबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. बागेवो जुवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोळ कोडण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें ओतोसकोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच गुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतलें आनी आमची काळजां ताचे मुखार आनी शांत करतलीं. कित्याक देव आमच्या ओतोसकोना परस व्हड आनी सगळें ताका तावें. प्रितेच्या भुरग्यांनो, आमचें ओतोसकोन आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखोवंक जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचें करचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा ताच्या पुता जेसू क्रिस्ताचेर आमी भावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही गुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सोम्या म्हणटा. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावता. जो म्हजें सोवें रिगून रावता तो सुबा फळां दिता,
सर्वेस्पराक जुय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाक वेडीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आयज एक काणी सांगता. एक तरणाटो खंय एका रिशीक मेळून गेलो. रिशी न्हंयचे देगेर बसून आपलें मॅडिटेशन करतालो, दोळे धांपून. ओग्गी आसलो, शांत आसलो. आनी हो तरणाटो हे रिशीक मेळून गेलो. तो अकस्मात गेलो आनी ताका हात लायलो. आनी अकस्मात हात लायलोल्याक हो रिशी खंय उठलो. कितें जालें, कोण आयला, कितें म्हणलें आनी पळयलो ह्या तरणाट्याक. ताका विचारलें कितें जालें, कित्याक आयला. आनी हो तरणाटो म्हणूंक लागलो, गुरुजी, हांव तुजो शिस जावंक सोदतां. ह्या रिशीन ह्या तरणाट्याक बरे भाशेन पळयलो, धरलो खंय मानेक आनी उदकान बुचकुळायलो. आनी सुमार 1 मिनूट तसोच चिड्डून दवरलो उदकान भितर. उदकान भितर आमकां जरी तर बुचकुळायन दवरीत जाल्यार आमकां कितें जातलें हाची जाणवी आमकां सगल्यांक आसा. तेच भाशेन हो तरणाटो उस्कार सोदूंक हात पांय धाडावन धाडावन जायतो प्रयत्न करतालो. पूण ह्या रिशीन ताका तसोच जायतो वेळ दवरलो उदकान. आनी सुमार 1 मिनूट जाल्या उपरांत काडलो वयर भायर. आनी बेगीन बेगीन उस्कार घेवन आस्कार सुस्कार सोडून हो तरणाटो उठलो. आनी तेन्ना ह्या रिशीन ताका विचारलें, ही 1 मिनूट तूं जेन्ना उदकान भितर आसलेलो तेन्ना त्या वेळार खंयची ती वस्त, खंयची एक वस्त जी तूं सारको सोदतालोय आनी तुका जाय कशी दिसताली. तरणाट्यान म्हणलें, उस्कार, ब्रेथ. आनी रिशीन ताका धाडलो, चल वच आतां घरा वच आनी ज्या मेरेन तुज्या जिवितान आतांच ही 1 मिनूट भर तूं जे भाशेन उस्कार सोदतालोय ते भाशेन तूं देवाक सोदूंक लागलो तेन्ना यो आनी म्हजो शिस जाव. भाव भयणीनो, आयज आमी बुचकुळ्ळलीं आसा. कितें सोदता गाय, कोणाक सोदता गाय, कितें जाय काय आमकां. बुचकुळ्ळलीं आसा आनी एके भाशेन आमी
त्या वेळार बुचकुळटां तेन्ना मरता कशीं दिसता. ह्या तरणाट्याकूय तशें जाल्लें आसतलें. हें आनी कितें हो ऋषी करता, आतां हांव मेलो अशें समजल्लो आसतलो. आयज आमचेर असली परिस्थिती आयिल्ली आसा. आमी समजता मेलीं आमी जालीं, आनी कोण साल्वार जावचो ना. आतां एक एकलो मरपाक लागलो. आमचेर पाळी आयली. फकत रावपाचें आतां. मेरा नंबर कब आयेगा. जाल्यार असल्या वेळार आयज आमकां देवाचें उतर आमचो भावार्थ नव्यान जागयता. असल्या वेळार भोव करून जेन्ना आमी बुचकुळटा, जेन्ना आमकां हुस्कार जाय, तेन्ना कोणाक सोदचो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजे सवें जो कोण रिगून रावता तो फळां दिवंक पावता. म्हजे सवें जो कोण रिगून रावता तो जिवीत जोडटा. जो कोण म्हजे सवें रिगून रावना तो फांटो म्हजो बाप कातरून उडयता. आनी जो फळां दिता तो आनीक अदीक फळां दिवचे पासत तो भेंडटा. आयची जी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा, हेंच भेंडप चालू आसा गाय. ट्रिमींग, देव आमकां ट्रीम करता गाय. आमच्या भावार्थाची तपासणी चालू आसा गाय. हें कित्याक जाता, कशें जाता तें आतां चड गरजेचें न्हू. पूण आयज वय जण एकल्यान आयज घडये म्हणपाक जाय, वय म्हजी तपासणी चालू आसा. दुसऱ्यांची खबर सोड, म्हजी तपासणी आयज चालू आसा. आनी ह्या तपासणीच्या वेळार ती 1 मिनूट जेन्ना त्या उदकान बुचकुळून जेन्ना आसा तेन्ना कितें करपाचें. जरी तर थंयसर बुचकुळ्ळलो आसतना उदक जरी तर भितर पियेल्लो जाल्यार तो तरणाटो मरपाचोच. पूण त्या वेळार आपलो हुस्कार ताणें तसोच दवरलो. होल्ड युअर ब्रेथ. ह्या दिसांनी वॉट्सॅपाचेर एक मॅसेज भायर सरलेली आसा. ते 2 लंग्स आसात आनी टेस्ट इफ यू आर कोवीड पॉझिटीव. आनी इल्लोसो हुस्कार घे आनी चडसो वगत थंयसर होल्ड करपाचो आसा. हुस्कार घेतलो भितर, मागीर होल्ड करून राव, तसोच राव. जरी तर उमको वगत तुज्यान तो होल्ड करून रावंक जाता जाल्यार तुजे लंग्स आजून पासून बरे आसात, म्हणटच तुका कोवीड जावंक ना. अशें ती मॅसेज घडये म्हणूंक सोदता. मॅडिकली कितलें सारकें तें हांव नकळो, पूण तातूंतल्यान इल्लेशें शिकुया. होल्ड करून दवरप एकदम गरजेचें. आनी जरी तर तुज्यान होल्ड करून दवरूंक जाता तुजो हुस्कार, जाल्यार तुजे लंग्स बरे आसात. तेच भाशेन आयज भावार्थ जो आमचो आसा तो घडये हालूंक लागला. कितें चल्ललें आसा, कितें जाता, देव खंय गेलो, आमचे बाराबर लोक आसा तो खंय आसा. जायते जाणांक एकसूरपण भोगपाक पडलेलें दिसलां की म्हाका कोवीड जाला, आतां म्हजी फामील म्हाका पयस दवरता, म्हजी शेजारी म्हाका पयस दवरतात. असलें घडये हें भितरल्यान तावन हुस्काराक जे भाशेन हो तरणाटो कश्टवतालो ते भाशेन आमी कश्टवपाक लागल्या. भोव करून जे कोणाक कोवीड पॉझिटीव जाला तांकां ह्या दिसांनी जाता. जाल्यार असल्या वेळार हो विस्वास, हो भावार्थ जेजू सवें रिगून रावंक आमकां सगल्यांक जाय. जेजू सवें रिगून रावलेलो शीस आमचे मुखार आसा. भाग्योन सावलू कसो तो पिडापीड दिवंक भोंवतालो. कित्याक तो जुदेव. आनी जुदेव कसो ताका आपल्या धर्माचो मोग आनी आपलो धर्म सांबाळप हें ताचें काम हें तो समजतालो. देखूनच हो नवो जमो जो आयला म्हणजे जेजूचे पाटलावदार म्हणलेले जे आयल्यात ते आमच्या धर्माचेर आड, जुदेवांचेर आड अशें ताच्या मनान गेल्लें. आनी देखूनच तांकां ना करप, तांकां काबार करप म्हणजे जुदेव धर्म सांबाळप अशें सावलू समजतालो. आनी देखूनच पवित्र सभेक, ही पयली पवित्र सभा आसा, तांकां ताणें दुमाळो दिलो. म्हणजे आपलो हुस्कार बंद जावपाक दिवप ना, पूण आपलो हुस्कार जे कोण बंद करूंक सोदतात तांकां हांव काबार करतलो. पूण जेजू जेन्ना ताच्या जिवितान भितर सरलो तेन्ना ताचें आख्खें जिवीतूच बदल्लें. जो सावलू ह्या पयल्या क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक भोंवतालो तो आतां पावलू जावन म्हणजे जेजूक भेटल्या उपरांत, जेजू भितर तो रिगल्या उपरांत आनी जेजू ताचे भितर रिगल्या उपरांत हो पावलू होच धर्म, होच भावार्थ परगटूंक सगल्यांक वेता.
ज्या कोणाक समजनासलें तांकांय सांगूंक येता. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, बार्नबास ताका आपयता, जे कोण ग्रीक उलोवपी जुदेव आसा तांचे लागीं उलोवंक, तांकां समजावंक, आनी ताणें तांकां हें समजायलें, जेजू भितर रिगोन रावप. भाव भयणीनो, जेजू भितर रिगोन रावप म्हणल्यार कितें? बेश्टी उतरां सांगलीं जाल्यार जायना, हांव जेजूचो मोग करतां, हांव जेजूचेर भावार दवरतां अशें म्हणल्यार पुरो जायना. आमच्यो करण्यो एकदम गरजेच्यो, जे परी ह्या दिसांनी आमच्यान म्हणूंक जाता. जेन्ना ही पिडा पसरलेली आसा, आमकां वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर जायत्यो मॅसेजीस, कोण दोतोरांची लिस्टां धाडटा, कोण हुस्कार कशे भाशेन घेवपाचो तो धाडटा, कोण रेसिपीज धाडटात म्हणजे वखद कसलें घेवपाचें, कोण स्टोर्स आसात तांची नांवां आनी तांचे कॉन्टॅक्ट्स धाडटा. घडये ह्यो वस्तू जायते फावटी आमकां फायद्याच्यो, पूण आमचे मदली थोडी जाण फकत ह्यो मॅसेजीस फॉवर्ड करपाकूच उरल्यात, फकत वॉट्सॅपाचेर कमेंट्स आनी फेसबुकाचेर कमेंट्स करपाकूच उरल्यात. ताच्या मुखार जी कोरणी करूंक जाय ती करपाक घडये आपण कोणशाकूच आसात आजून पासून. जाल्यार जेजू भितर सरप म्हणजे आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन ज्यो हांव आपली चीट बरोवन सांगता ते भाशेन मोग, आनी हो मोग कोरण्यांतल्यान दाखोवप. आनी कोरण्यांतल्यान मोग दाखोवपाक व्हडांतलो व्हड सोयीक म्हणजे जशें तो तरणाटो त्या उदकान आसतना हुस्काराची ताका चड गरज आसली, तेच भाशेन आयज जे पिडीन, आयज जी महामारी पसरलेली आसा तातूंत एकसूरपण भोगतात तांकां एक आवाज जाय. घडये तांकां एक फोन करून तांची खबर घेवप, घडये बोगलेक आसात जाल्यार तांकां विचारप कितें जाय, जेवण जेवल्यात तुमी, वो कसलीय गरज आसा जाल्यार ती व्हरोन तांकां पावती करप. फकत वॉट्सॅपाचेरूच जरी तर आमी मॅसेजीस धाडून काबार केलें जाल्यार जावचें ना. जाल्यार हो मोग कोरण्यांनी दाखोवंक भाग्योन जुवांव आमकां ह्या दुसऱ्या वाचपान करीत भाशेन उलो मारता. आनी हो मोग आमी जेन्ना कोरण्यांतल्यान दाखयता तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता, ह्या मनशा सवें जो कोण हो मोग कोरण्यांतल्यान दाखयता, सेवे वरवीं दाखयता, ह्या हुस्क्या वरवीं दाखयता, ताचे सवें जेजू आसा. आनी जें कितें जेजून म्हणलां, हांव दाखवेल, म्हजे सवें रिगून रावात. आनी जेजू सवें जो कोण रिगून रावता ताच्यान हें समजूंक जाता, ताच्यान हें मानून घेवंक जाता, ताचें मागणें एक भशेन बदलता. आयज आमी घडये जायते भाशेची मागणी करता, आमचे वेली पिडा पयस कर, आमची जीं कोण बरीं ना तांकां बरीं कर, आमच्या दोतोरांचेर नर्सींचेर आशिर्वाद घाल. आमी मागता सदांच, मागप गरजेचें, पूण त्याहून चड विस्वास दवरप आनीक गरजेचें. कित्याक जरी तर आमी मागणी करता, आमचे मागणें देवान आयकलें हो विस्वास आमकां आसा, नाजाल्यार आमच्या मागण्यांक घडये फोड ना, नाजाल्यार आमची मागणी आमकां आनीक भिवयतात. आमचे मागणें जरी तर आमचे वयली भिरांत पयस करपाक, जाल्यार हो विस्वास गरजेचो की वय देवाक जाय तें जाता. आनी देव म्हाका सोडचो ना, देव आमकां सोडचो ना, हो विस्वास धरून जरी तर म्हजें मागणें जाता जाल्यार आमकां भिवपाची गरज ना. पूण जरी तर आमचें मागणें भिरांतीक लागून जाल्यार पिडा पयस जावपाची शक्यताय उणी आसा. पूण आमचें मागणें जरी तर ह्या विस्वासाक लागून, सायबा तुजी खुशी जावं, सायबा तूं आमकां जरी तर भेणटाय जाल्यार हें भेणप बरे भाशेन मानून घेवन आमचें जिवीत निटायेर घालूंक आमकां फावो कर, हें घडये आयज आमचें मागणें जावंक जाय. जरी तर हें कितें चल्लेलें आसा तातूंतल्यान देव आमकां भेणटा जाल्यार, पयली फर्स्ट वेव आयली, आतां सेकेंड वेव आयली, मागीर घडये थर्ड येयत, फोर्थ येयत, हें पॅन्डेमीक केन्ना काबार जातलें घडये आमच्यान सांगूंक जायना. जो कोण विस्वास दवरपी मनीस आसा ताका ताची गरजूय ना जाणा जावपाक, केन्ना काबार जातलें, कशें काबार जातलें, आनीक एक येतली काय, हाची जाणवाय घेवपाची गरज ना कोण विस्वास दवरता ताका. पूण विस्वास दवरता तो जेजू भितर जेन्ना रिगून रावता तेन्ना ही सगळी काळजी घेता, आपणाची काळजी घेता, दुसऱ्यांची काळजी घेता. गरजेच्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमी करपाक, आमची कूड मजबूत दवरूंक, आनी कूड मजबूत दवरूंक जेवण जाय. ह्या दिसांनी जेन्ना एकसूरपण जाता, टेस्ट गेल्लो आसा, जेवपाक दिसना, खावपाक दिसना,
त्याच बरोबर आमी मागणेय करता देवा लागीं म्हाका बरो कर, म्हाका बरो कर. पूण आमच्या मागण्यांक जरी तर आमच्या करण्याचो सांगात, म्हणजे जें कितें आमी जेवण जेवपाक जाय तें जेयनासतना रावता आनी देवाकूच सांगता म्हाका बरो कर, म्हाका बरो कर, जावचें ना. ह्या पासत विस्वास दवरपी मनीस जो आसा तो देवाचेर पात येता. वय तेच बरोबर मनीस कसो जें कितें हांवें करूंक जाय तें सारकें करता. दोतोरान मेडिसिन्स दिल्लीं आसात तीं घेता बरे भाशेन. भायर भोंवनाका म्हणल्यार भायर भोंवना, भितरूच रावता. आयसोलेट जाव म्हणल्यार आयसोलेट जाता. लोकां मदें वचूं नाका म्हणल्यार लोकां मदें वचून नासतना रावता. विस्वास आसा तो मनीस करता. पूण ज्या कोणाक खरो विस्वास ना, बेश्तो वयल्यान पक्को, जाल्यार तो हेर सगलें करता. पूण करूंक जाय तें कुशीन दवरता. बरो ना भियेता, जेय नासतना रावता, मरतलो. बरो ना ती मेडिसिन्स गेल्यार आपण केन्नाच बरो जावचो ना, देव म्हाका बरो करतलो अशें समजता, जाल्यार उरलो तसोच. बरो ना आनी भायर भोंवल्यार कितें जाता, सगलीं भोंवतात अशें म्हणून आपुणूय भोंवता, जाल्यार उरलो. आपुणूय घोडे मरतलो आनी दुसऱ्यांकूय एके भशेन त्रासान घालतलो. जाल्यार आयज विस्वास दवरपी जाल्यार आमी विस्वाशी जावपाक गरज. तर आतां ह्या आल्ताराचेर हो जेजू नव्यान येता. हो जेजू एक जावं दी जो हांव सोदतां. जशें त्या रिशीन त्या तरणाट्याक म्हणलें चल वच घरा. आनी जेन्ना ह्या उस्कारा भाशेन तूं फकत देवाक सोदूंक लागतलोय तेन्ना यो. जाल्यार हो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता. आमकां घडये सगल्यांक आयज सोयेग ना. ह्या मिसान भाग घेवन ह्या जेजूक कुमन्यावांतल्यान आमच्या काळजान घेवंक. पूण देवाचें उतर आयज आमकां पावता. ह्या जेजूक आमी आमच्या आत्मीकतायेंतल्यान सान घेता. म्हणटच आमचें जिवीत नवसरलेलें जावं दी. आमचें जिवीत दुसऱ्यांक फायद्याचें जावं दी. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावं दी. हेंच करूंक जेजू दाखवेल. आमी फांटे ताची सवें रिगून रावून ताची उतरां आमी उलयतल्या. ताची सवें रिगून रावून ताची उचोरयां आमच्या जिवितान आमी घेतल्या. सतमंतन देवा, सोर्पद्विदार बापा, स्वर्गांतरीत विचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतान चलमलो, पोंच कालकाणी कोश्ट सुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलोन ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर्पद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, आत्म्याचें भक्षणीक, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. देव आपल्या शिसांचो मोग करता. ह्याच विस्वासान आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणाक उक्तें मन दवरून आनी अडचण्यां मदें आपल्या पोरण्यांनी आनी शिकवणेन भावार्थ्याक जेजूचो गोवाय जावं सारको मार्ग दाखयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी पवित्र स्नान घेतल्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच उर्बेवून आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतल्या
भावा भयणांनी कसल्योय येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवण मनान दवरून त्यो काडूंक आनी परचेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशींच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची कुशळकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे फिरगोजेन वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूं आनी आमची फिरगोज भावार्थाचो फोलेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. ओगीच रावन तुमची मागणी देवा मुखार दवरात. भोव मोगाळ बापा, पवित्र सणाच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां तुजे गोवाय केल्यात. पवित्र आत्म्याच्या बळान न्हय फकत उतरांनी पूण कोरण्यांनी दुर्बळां सवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नाट्य पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, जेजू खरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे. हो आमचे मदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती भेटोवणी तुका मानो आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी आमी वर्त्या दबाज्यान करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù nowian jego. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowian jego. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुज्या परचोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुसे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू दाखवेल आमी फांटे आनी जे फांटे आमी जेजू सवे रिगून रावता आमी बरी फळां दितल्या. तर आमी जेजू सवे चिटकून रावून ही बरी फळां दिवंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातोली आमच्या मजगूर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातोली आमचे कातोली. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातोली आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हज्या भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesus.
सोमी म्हणटा हांव करी दाखवेल आनी तुमी तिचे फांटे. जो म्हजे भितर जियेता आनी जाचे भितर हांव जियेता तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जिवं, सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरों, सगळीं मनशां आमकां जेजूचें शीस म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. गेल्ल्या आयताराक दान जालें 3080 रुपया. आयज पास्कांचो 5वो आयतार. मायाचो म्हयनो सुरू जाल्लो आसा. तेर्साचो म्हयनो. आमच्या गोराब्यांनी तेर्साचे मागणें करता आसतना खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी आख्ख्या संवसारा पासत मागुया. आमच्या संवसाराच्या सगळ्या वडिलां पासत मागुया. वर्ल्ड लिडर्स आसात तांचे पासत मागुया. बो करून जे फ्रंटलायन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन देवा लागीं आमी मागुया. आनी सगळीं जीं कोण हे पिडेक सांपडलेलीं आसात तांकां बरीं कर म्हूण मागुया. तेर्साच्या मागण्यान आंकवार मारे बरोबर आमी ह्या म्हयन्यान खेरीत भाशेन जाता ते भाशेन देवाक चिटकून रावुया. आमची मिसां इगोर्जेन दर सकाळीं 7 वाजता चालू आसतलीं, पूण लोक मातसो ह्या दिसांनी येवचो न्हय. जाता ते भाशेन आमी घरान रावचें. आमचें मीस सदांच आमच्या चॅनलाचेर लायव्ह आसा. तातूंत तुमी सद्याक पासून घरा रावून जाता ते भाशेन भाग घेवचो म्हूण आमची विनंती. जीं कोण मिसाक येवपाचीं आसात, जाणीं इंतेसांव दिल्लें आसा, वो जांचो जल्माचो दीस आसा वो लग्नाचो दीस आसा, तांणी आपलें रेजिस्ट्रेशन करून म्हणजे मिसाक येता म्हणून तुमचें नांव दिवन मिसाक येवचें. जे कोवीड प्रोटोकॉल्स आसात आनीक एक फावटी उगडास करता, आमी सगल्यांनी बरे भाशेन सांबाळचें. बो करून आमचें मास्क घालप ह्या दिसांनी आनीक भोव गरजेचें. कित्याक हो वायरस आतां एअरबोर्न जाल्लो आसा. वाऱ्याचेर हो वायरस उत्ता जिवो. म्हणटच सगल्या वेळार आमचें मास्क आमी घालून भोंवप. बो करून आमी जेन्ना भायर वेता तेन्ना बो करून मास्क चुकोवचें न्हय. कोणाकूय जरी तर मास्क जाय जाल्यार आमचे लागीं हांगासर आसात, ते तुमी व्हरूं येता. आनी ह्या असल्या वेळार जरी तर तुमच्या शेजाऱ्याक कोणूय बरो ना जालो, वो कोणूय जरी तर बरो ना जालो जाल्यार एकामेकाक कळोवचें. लिपोवन दवरपाची कांयच गरजूच ना. म्हाका कोवीड जाला हें सांगपाक म्हणल्यार व्हडलें क्रिमिनल न्हू. सांगया एकामेकाक की म्हाका कोवीड जाला, लागीं येयनाका, पयस राव, काळजी घे. तेच बरोबर जीं कोण बरीं नात, आमकां कळ्ळ्या उपरांत आमी जाता ते भाशेन कनेक्टेड रावया. मागतलो आसलो जरी तर तुमच्या समुदायान कोणूय बरो ना जालो जाल्यार पयली वस्त करची तुमच्या PPCच्या वांगड्याक कळोवचें. तुमकां कसलोय आदार जाय जाल्यार तांकां सांगचें. आमची PPCची वांगडी सदांच तुमचे पासत तयार आसात ह्या दिसांनी. बो करून म्हणटच कोणाकूय जरी तर कितेंय जालें, गरज आसा जाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्याक कॉल करचो, तांकां सांगचें. आमच्यान जाता ते भाशेन आमी तुमकां पावपाक प्रयत्न करतले. म्हणटच एकामेकाची खबर घेवया, एकामेकाची काळजी घेवया. एकामेकाक आमी ह्या दिसांनी आंज बडवे जावपाक आमकां हो सयेग. कोणूय जरी तर बरो ना जाल्यार तांचे पासत रांदून दिवप, तांचे पासत बाजारांतल्यो वस्तू हाडून दिवप, तांच्या घरा लागीं पासून पावोवप, हें करूंक प्रयत्न करुया. एकामेकाची खबर घेवंक भितर सरपाची गरज ना. भायर तांच्या दाराचेर दवरून तुमच्यान वचूं येता. म्हणटच ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू ह्या दिसांनी करूंक आमी जाता तितले प्रयत्न करुया. एकामेका पासत खेरीत भाशेन मागुया आनी एकामेकाक हो आदार दिवया. लग्न जावंक फुडें सरता फ्रांसीस झेवियर डिसुजा, तो पूत जोझफ डिसुजा आनी अनिता डिसुजा हांचो रावता बेंगलोर. लग्न जावंक सोदता रिचिता रोशने पिंटो हिचे लागीं,
ती धूव रिचर्ड पिंटो आनी सुनीता पिंटो हांची रावता आल्त दाबोली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवं. चलया आमी परतुगारा ताच्या मोगाक शांती गो. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवं. चलया आमी परतुगारा ताच्या मोगाक शांती गो. जेजूचो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी धुया. Bella Zacri Gesù che Bella Zacri amicoia. Bella Zacri Gesù che Bella Zacri amicoia.
पोळपोणांत सुद्धा तुका म्हज्या सुमयार खुशालपणांत भेटूं तुका भलायकेन तुय ओंदूं तुका संपूर्णायेन मोजूं तुका पावय दोनया काळजाचो तूं संतोष जेजू म्हजो मोलाचो तूं स्वार जेजू म्हजो धिरादार तूं सगळ्याच वेळार म्हजो तुजेरूच परवंसो काळजाचो तूं संतोष जेजू म्हजो मोलाचो तूं स्वार जेजू म्हजो धिरादार तूं सगळ्याच वेळार म्हजो तुजेरूच परवंसो निर्फळपणांत सोदता तुका जोगड्या झुजांत सोदता तुका दुखेस्त घडयेंत सोदता तुका म्हज्या सुमयार सुफळपणांत भेटूं तुका शांतिकायेन ओंदूं तुका सुखेस्त वेळार भोजूं तुका पावय दोन
ल्हानशें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. एक धाकटीशी कोंकणींतल्यान ताचेर माहिती. एक दीस हें काबार जातलें आनी सद्याक आतां कोवीड-19 हे दुयेंसाचें पॅन्डेमीक जें आसा तें आसा. जाल्यार प्रश्न आमकां प्रश्न आयज करपाक जायो. तूं खंय रावपाक सोदताय? वेर डू आय चूज टू बी ड्युरींग दीस कोवीड-19? आमचे समजणेक आमच्यान 3 आटे करूं येता. 3 आटे करूया. पयलो आटो भिरांतीचो, दुसरो आटो शिक्षणाचो आनी तिसरो आटो आमची वाड जावपाचो. एक ल्हानशी नदर मारुया. पयलो आटो फियर झोन म्हणटा तो भिरांतीचो आटो. जायतीं जाणां आमचे मदलीं ह्या आट्यान पडटात. भिरांत आयिल्ली आसा काळजाचेर, मरणाची भिरांत, वो जेवण मेळचें ना म्हूण भिरांत. हें सगलें काबार जातच मागीर कितें जातलें हाची भिरांत. इकॉनॉमीक स्लो डावन जो जाल्लो आसा ताची भिरांत. वेगवेगळे तरेची भिरांत आमच्या काळजान भितर सरलेली आसा आनी आमी ह्या झोनांत, ह्या आट्यान भितर उरलेलीं आसा. आनी हे भिरांतीन कितें करता आमी? जो न्यूज येता तो आमी घडये जायतीं जाणां सोदीत रावतात. कितें जावपाचें आसा, कितें ना जावपाचें आसा. कसलोय फेक न्यूज आयलो तो आमी रोखडोच सोत मानता आनी तेच भिरांतीन, जी भिरांत आमकां लागलेली आसा तेच भिरांतीन ते दुसऱ्यांकूय फॉरवर्ड करीत रावता. भिरांत पडलेली आसा. म्हणटच हे भिरांतीन आमी आमकांच आनिकूय खाला उडयता. वायरस लागत जाल्यार मरतलीं खरें, पूण भिरांतीन आनिकूय मरपाक शकतात. म्हणटच जो वायरस जो स्प्रेड जाता, सद्याक आतां आमच्या गोंयांत देवाक आर्गां दिवया, सगल्यो केसीस नॅगेटीव जाल्ल्यो आसात. केसीस नॅगेटीव जावप गरजेचें, पूण हे भिरांतीक लागून आमी मनशां नॅगेटीव जाता. आमचें सवें एकामेका सवें नॅगेटीव जाता. दुसऱ्याक सगलीं दुबावान पडयतात. सरकाराक आमी दुबावान पडयता, जे ऑथॉरिटीज आसात काम करतात तांकां आमी दुबावान पडयता, लोक जो आसा तांकां दुबावान पडयता. कोणूय आमचे सारको न्हय, आमच्या गोरेब्यांतलो न्हय, आमचे भाशेन दिसना, दुसऱ्या गांवचो, तांकांय बीन आमी ह्याच दुबावान पडयता. नॅगेटिविटी भितर सरलेली आसा. जो कोण ह्या फियर झोन जो आसा, भिरांतीच्या आट्यान आसा, तांचें सवें अशें घडटा. आनी हेच भिरांतीन जायत्यो वस्तू आमी घेयत रावता. पॅनीक बाय घेवन दवर. हेच भिरांतीन सांबाळून दवरता वस्तू, सांठून दवरता पुरुमेत केल्ल्या भाशेन, जेन्ना आमकां खरेपणी ताची गरज ना. आनी अशें करून कितें जाता, ज्या कोणाक गरज आसा तांकां मेळना. आनी तुवें जें कितें सुबेज हाडून दवरलेलें आसा तें तुकाय उपकारना, तें पिड्ड्यार जाता. म्हणटच वेस्ट जाता एके वाटेन, पिड्ड्यार जाता जाल्यार दुसरे वाटेन जांकां फावो तांकां मेळना. हें आमचे भिरांतीचो झोन आसा तातूंत जाता. ह्या भिरांतीच्या झोनान वो ह्या भिरांतीच्या आट्यान जें कितें बरें जाता तें आमकां दिसतीच पडना. एप्रिशिएशन करपाक जायना, आमच्यान तोखणाय करूंक जायना. म्हणटच हो जावन आसा भिरांतीचो झोन. तूं तितून रावपाक सोदताय ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार. दुसरो आटो आसा तो शिकपाचो वो शिक्षणाचो आमच्यान बुडूंक जाता. हो वायरस जो आयला, जायते जाण म्हणटात आमकां जाय तें शिकयलां. मनशा कुळाक जें कितें आमी शिकूंक सोदिनासल्या तें शिकल्या. म्हणटच जे कोण ह्या आट्यान पडटात, लर्निंग झोन तातूंत पडटात, ते शिकतात. जें कितें वायट आयिल्लें आसा आमचेर, नॅगेटीव आयिल्लें आसा, पूण तातूंतल्यान एक पॉजिटीव वस्त पडयतात, शिकतात. जायत्यो वस्तू शिकूंक आमच्यान जाता. आमची पासून ट्रान्समिशन टीम जी आसा, हें कांयच कळनासलें करपाक. आतां हो पॅन्डेमीक येयल्ल्याक ह्यो वस्तू शिकल्यात आनी करतात. जायते जाण क्लासीस दितात, ऑनलायन क्लासीस. जायते जाण हेर दुसऱ्यो वस्तू शिकतात करपाक. जायते जाणां शिकल्यात. म्हणटच शिकपाक आपलो वेळ बरे भशेन मांडून हाडटात. सो जो कोण ह्या शिकपाच्या आट्यान पडटा, लर्निंग झोन जो आसा, ताका उमेद आसा जिविताची. नव्यो वस्तू जाणा जावंक सोदता, नव्यो वस्तू दुसऱ्यांकूय शिकयता, आपुणूय शिकता आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता. तर हें करता आसतना आपणाक कितें कितें शिकपाक जाय तें वेंचून काडटा. इस्कॉलां पासून, कॉलेजी पासून बंद आसात सद्याक, पूण खेरीत भाशेन सरकारानूय मागलां ऑनलायन क्लासीस चालू दवरच्यो. शिकोवचें, शिकप बंद जावपाक जायना. म्हणटच
हो कोविड-19 लॉकडावन जाल्लो आसा तेन्ना आमी शिकप चालूच दवरपाक जाय. भोव करून ह्यो जिविताच्यो घडण्यो ज्यो जातात तातूंतल्यान शिकूंक, जें कितें आमी चूक केल्ली आसा आदीं तें शिकूंक, आनी आतां ह्यो चुकी कुशीन दवरून नवें आमी बरें करूंक शिकूंक. जाल्यार शिकपाचो झोन वो लर्निंग झोन आसा तातूंत तूं आसा, तातूंत तूं रावपाक सोदता जाल्यार शीक. जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज, जायते सोयेक आमकां आसात, जायते जाण आमकां हे सोयेक दितात. तिसरो आटो आसा तो वाड जावपाचो, ग्रोथ झोन. आनी हो ग्रोथ झोन म्हणटा तातूंत खेरीत भाशेन आमची वाड जाता. आमी नव्यो वस्तू शिकता, आनी जें कितें घडटा आतां हें कोविड-19 तातूंतूच रावपाक न्हय. जें कितें आमी शिकता तें मागीर आमच्या फुडाराक हें काबार जातलें, तशेंच उरचें ना. केन्ना काबार जातलें आमकां खबर ना, पूण काबार जातलें. तें काबार जाल्या उपरांत मागीर कितें? जो लॉकडावन केल्लो आसा तो आमची मोत बंद करूंक वा आमची वाड बंद करूंक न्हय, पूण आमकां एक तयारी करूंक. आनी ही तयारी केल्या उपरांत आमी हो झोन जो आसा ग्रोथ झोन, जातून आमची वाड जाता, तातूंत भितर सरतले. म्हणटच तातूंत भितर सरता आसतना आमच्या जिविताची वाट हे भाशेन जावपाक जाय. आमचीं भुरगीं हे भाशेन शिकपाक जाय. आमी आमच्या वडिलां सवें हे भाशेन वाडपाक जाय, वागपाक जाय. जाल्यार ह्यो सगल्यो वस्तू आमी शिकता. आमच्या शेजाऱ्यां सवें, आमचे श्रिश्टी सवें आमी हे भाशेन वागपाक जाय. ज्यो आदीं चुकी केल्ल्यो आसात त्यो सोडून आतां आमची वाड जावपाक. तर वाड जावपाक आमी ही तयारी करीत जाल्यार ह्या आटयान आमी पडटा. ग्रोथ झोन म्हणटच प्रश्न हो, वेर डू आय वॉन्ट टू बी? तूं खंय रावपाक सोदता? हें आख्खें कोविड-19 पॅन्डमीक जेन्ना आमचेर आयिल्लें आसा, तूं खंय रावपाक सोदता? तूं भिरांतीन रावपाक सोदता, दुसऱ्यांक भिवोवपाक सोदता, वो शिकपाक जे तुका आतां सोयेक मेळटात ते सोयेक घेवन तूं शिकपाक सोदता आनी शिकोवंक सोदता? वो तिसरो झोन जो आसा तातूंत हें सगळें शिकून फुडाराची तयारी बरे भाशेन करूंक आनीक वाड जावंक, तुजीच खासगी वाड, घोराब्याची वाड आनी आमच्या आख्ख्या देशाची आनी आख्ख्या संवसाराची वाड जावपाक तूं प्रयत्न करूंक सोदता. हाचेर इल्लेंशें लक्ष आमी जण एकल्यान घालचें आनी आमचो निर्णय घेवचो.
Shaiba Sai do braço que lo uso Mokar papa mano toque Mokar kili hipetomi Mokar papa mano toque Mokar kili hipetomi Mokar papa mano toque
उपकारान हांव जियेता म्हजे जिणेन तो आसा सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवी जिवनान उदां देवाच्या उपकारान हांव जियेता म्हजे जिणेन तो आसा सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवी जिवनान उदां बोरमोसो म्हाका आसा देवाचे येवजणेचो वायट येवंक तो दिवचो ना बरेपण सगलो देवाच्या उपकारान हांव जियेता म्हजे जिणेन तो आसा सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवी जिवनान उदां देवाच्या उपकारान हांव जियेता म्हजे जिणेन तो आसा सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवी जिवनान उदां जिवितान म्हज्या कोस्तासून हांव भियेना आपलो उपकार तो वांटा दिरान जिवंक शिकयता देवाच्या उपकारान हांव जियेता म्हजे जिणेन तो आसा सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवी जिवनान उदां देवाच्या उपकारान हांव जियेता सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवी जिवनान उदां संदेशकार आमी जेजूची वांटाव तत्वां सर्गीची आतां काल आसलोल्या भुरग्यांक जाता उपकारां जेजूची देवाच्या उपकारान हांव जियेता म्हजे जिणेन तो आसा सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवी जिवनान उदां देवाच्या उपकारान हांव जियेता म्हजे जिणेन तो आसा सदां काल ताची वाखाणी कोर तोलो जिवनान उदां आतां जी एक्शन आपा जाय न्ही आतां कोताय जाल्यार एक्शन
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. किरीत भाशेन आज पास्कांचो 5वो आयतार ह्या मिसाचें बलिदान सगलीं जी कोवीड पिडेक सांपडल्यान ते आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरूंक आनी बरी भलायकी तांकां दिवन ते आपल्या ह्या कोश्टांतल्यान उबारूंक आनी देवाच्या ह्या बोडांत उदीक आनी उदीक आपलें झूज ती झुजताना तांची किरीत भाशेन देवान राखण करून भलायकी तांकां परतून मेळो म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या नीज शिसांची वळख तांच्या कोरण्या वरवीं दिसता. आमची मोगाची उतरां आनी सुचना गरजेची, पूण ती कोरण्यांनी दाखयली जाल्यार खरी गोवायकी जाता. धर्मदुतां सवें कोरण्यो पळोवन जायती जेजूचो पाटलाव करूंक पावली. तेन्ना तावन ही जेजूची खबर परगट जायत आसा. आमकांय पवित्र स्नान आनी भावार्थ मेळ्ळा. जेजूची गोवायकी फुडले पिणकेक आमी दिनात जाल्यार कोण दितलो? आमी कोरण्यांनी जेजूचे नीज शीस म्हूण दाखोवंक ह्या वरवीं बापाक महिमा दिवंक आमकां देवाचो आदार हे मिसाचे भेटेंत मागुया. हांव दाखवेल तुमी फांटे, तुमी तर म्हज्यांत रिगूंत रावनात जाल्यार तुमी फळ दिवंक शकनात अशें जेजू आमकां म्हणटा. म्हजे शीस तुमी जावचे हीच म्हज्या बापाची महिमा. आयचो विशय आमचो तर हेच मनान धरून बाबा भयणीनो, आमी किरीत भाशेन ह्या संवसारांत जियेतना जायते पावटी जेजूक चिकटून रावंक नात. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक नात. आमच्यो कोरण्यो फळादीक जावंक नात. तर हे वेळार आमच्या चुकीचें बोगसोणें मागुया. देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागून थोडो वेळ उगी रावन आमच्या कोरण्यांचेर, आमच्या वेव्हाराचेर आनी आमी दिसपोटी जियेता ते आमचे जिणेचेर आमी हे वेळार लक्ष घालुया. सोम्या, तुजे सवे रुगूंक आनी भरपूर फळां दिवंक तुवें आमकां आपयल्यान, पूण आपलेपणाक लागून आमी तुका पयस केला. सोम्या खाकुतकोर. क्रिस्ता, तुजे शीस जावंक आनी उदीक फळां दिवंक तूं आमकां मोगान भेंटाय, पूण आमचें दादोसपण सोदूंक आमी गुणगुणल्या. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या, तुजे शीस जावन तुवें तुज्या मोगान आमकां बाळगून दवरल्याय, पूण ह्या मोगाचे घोटायेन आमच्या समाजान प्रश्न उप्रासतात तेन्ना नितीपासत वावरूंक आमी फुडें सरूंक ना. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. देवाची तुज, देवाची महिमा आमी गावुया. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवान वासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवाची शिरी, तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातली
विश्वासाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इसूर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया सुर्गीच्या बापा तुझ्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फॉर्मायताय ओय कुचकोऱ्या जिवाचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कोर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताराचो चलयता सासनाच्या हा सासना धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगोटूंक जायते शीस केल्या उपरांत धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप सावलू जेरुसल्यांत पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक ती फाटीं सरतालीं ताका घेवन बार्नाबास धर्मदूतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगटलें हें सगळें ताणें तांकां सांगलें तेन्ना सावलू तांचे बराबर जेरुसल्यांत भोवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं उजोत करतच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें हें आयकून भावांनी ताका सेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो आख्या जुदेयांत गालिलेयांत आनी सामार्येंत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणें भरून ती वाडूत वेताली देवाचें उतर हें आमचे जबाब जावन दी व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती कोत्तेल्या पोतून म्हणया व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती कोत्तल्या ताची भोक्ती कोत्तल्या मुखार म्हज्यो आंगवणो पाळटलो गरिबांक दादोशी जाय सोर खावूंक जेवूंक मेळटलें सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकणटलीं तांची काळजां शांतीन जेवून सदांकाल जबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती कोत्तल्या सगली प्रितूम शेकांशेक सर्वेस्पराचो उगडास करून तांचेशी परतून येतली सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस मातयेक पावतलीं ती सोमेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं
जबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो म्हजी भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं फुडल्या पिंडकांक सर्वेस्पराची खबर परगडटली अजून जल्मा येवंक नासलेले पुरचेक ताचे बरेपण अशी गाजयतली हें सगळें केलां सर्वेस्परान जबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या भाग्यवन जुजेवाचें पयले चिटीवेले वाचप म्हज्या सुपुल्या भुरग्यानो खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जेबेनूच न्हय बोगोर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय आमच्या अंतोस करून आपणाकूच घेवंकार दिसल्यार लेगून हें एकूच कुणें बोरी आमी सोदता परमाणे चलयता म्हूण आमकां घुमून येतलें आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्या कित्याक देव आमच्या अंतस्करणा परस व्हड आनी सगळें ताका तावें प्रितीच्या भुरग्यानो आमचें अंतस्करण आमी घेवंकार म्हूण दाखोवना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचे मेळटाच कित्याक ताच्यो आज्ञाय आमी पाळटाव आनी ताका मेळटा तें आमी करता हें तर ताची आज्ञाय ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावर दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञाय दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता तो आमचे सोवें जियेता म्हूण हें कुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला देवाचे उतोरें उद्गार सोमी म्हणटा म्हजे सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावता जो म्हजे सोवें रिगून रावता तो सुबा फोलां दिता सूर्विस्पो तुमचे सोवे आसो सुवावा पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा जेजून आपल्या शिसांक म्हळें हांव खोरी दाखवे आनी म्हजो बाप खूल वाडी म्हजे सोवे फोडां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फोडां दिता तो दर एक फांटो ताणें उदीक फोडां दिवचे खातीर तो बेंडटा हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोड जाल्यात म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावता फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशी फोडां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजे सोवे
रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फोडां दिवंक जायना. हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबाम फोडां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फोडां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. हांव दाखवेल तुमी फांटे. म्हजे सोवे तुमी रिगून रावात आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबाम फोडां दिता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी पास्कांच्या काळाच्या 5व्या आयतारान भितर सरता आनी एक धाकटुली काणी सांगची म्हाका ह्या वेळार उगडास येता. आयल्या ती आमच्या सेवा धर्माचेर, पूण ही सांगची अशें म्हाका दिसली बरी आसा ती. एक शीस एक गुरूक मेळूंक वेता आनी तो ताका म्हणटा म्हाका तुजो पाटलाव करूंक जाव. आमी जाणा गुरुशी आयले म्हणटच पयलीं आमी नमस्कार करता, तांकां आमी भेट्टा, तांचे पांयांक आमी हात लायता आमच्या इंडियेच्या शास्त्रा प्रमाणे, आनी उपरांत आमी उलोवंक सुरू करता. आनी ताच्या गुरून ताका म्हणलें तूं म्हजें शीस जावंक सोदताय जाल्यार यो. ताका ताणें येलो आपले बरोबर एके नदी सोशी येलो, ताची मानयेक धरलो आनी नदीन ताची तोकली बुडयली. हो मनीस नदींत उदकांत आसतना सगळोच बुसकोळटालो. ताका सुस्कार घेवंक त्रास जाताले. ताचो गुरू आसा तो ताची मान वयर काडिना जालो. उदीक चेपोवन ताणें भितर ताका उदकांत धरलो. भितर तो सगळोच आपले हात पांय फाफडूंक लागलो. आपूण मरता अशें ताका दिसलें. 1 मिनूट जाल्या उपरांत गुरून ताका वयर काडलो आनी सगळो सुस्कार घेवंक त्या वेळार तो बाबा भयणीनो कोश्टवतालो. असले वेळार गुरून ताका विचारलें कितें तुका जालें? 1 मिनूट तूं उदकांत आसलो तेन्ना कितें तुका भोगलें? कितें तुका गरजेचें आसलें? आनी ताणें म्हणलें म्हाका सुस्कार घेवंक गरजेचें आसलें. आनी ताका ताच्या गुरून म्हणलें वच आनी सुस्कार दिता तसल्या वस्तूक पयलो सोद. तुज्या जिवितांत तुका सुस्कार दितलो तो देव तुका मेळ्ळ्या उपरांत म्हजो शीस जावंक तूं हांगासर ये. मोगाळ बाबा भयणीनो, मिसाची सुरवातेक आमी सोंपलेल्या आमच्या पाद्री बाबाचे फादर जेसनाचे एक माणकुलें गीत आयकलें आनी तो म्हणटा म्हजे जिणेंत तूं जावन आसा सगलो आदाव. म्हजे जिणेंत सर्वेस्परा हांव म्हजी जीण तुका दिता देखून हांव खुशाल. बाबा भयणीनो, आमी जावन आसात फांटे, जेजू जावन आसा दाखवे. आयचे पयलें वाचप आमकां किरीत भाशेन बाग्योंत पावलूच्या आपल्या 2 दुतांच्या इतिहासा वेल्यान आमकां मेळटा. सावलू ताचें नांव आसलें. कशे परी ताका शीस नाकारताले, कशे परी त्या वेळाचे सगळे जुदेव, ग्रीक जुदेव जे आसले न्हय ते जेरुजाल्याचे, पूण ग्रीक जुदेव जे आसले तांणी ताका नाकारलो, कित्याक तो तांकां पिडापीड दितालो जेन्ना तो ग्रीक आनी दुसरे जुदेवांचो सारको हकदार आसलो. जेन्ना ताका जेजू दामास्काचे वाटेन मेवलो ताणें जिवीत आपलें बदल्लें. जेजू आपलो खरो दाखवेर म्हूण ताणें ओळखून घेतलें. आपूण जेजू खातीर मरूंक आनी आपलें जिवीत जेजू खातीर आपूण सारतलो म्हूण त्या वेळार ताणें निश्चय केलो.
आनी सगळेंच आपलें जिवीत बाबा भयणीनो जेजूक ताणें भेटयलें. पूण शिसांनी ताका नाकारलो. हो मनीस आमकां परतून जासूस कसो आयला, पिडापीड गोडे दितलो आमकां ताणें जायतें वायट केलां. पूण बार्नाबासान बाबा भयणीनो बरेपणान ताका घेतलो आनी तांकां हे समुदायाक ताका आपणावंक तांणी मागलें. असले वेळार जावं दुसऱ्यांची नाकारणी, जावं बणकोण, जावं पिडापीड हे सगळें सोसूंक पावलू तयार जालो. कित्याक ताका खरी दाखवेल मेळ्ळी. खरो फांटो कसो ह्या वेळार तान आपूण जेजू खातीर जियेतलो हें ताणें निश्चय केलें. बाग्योन जुवांवाचे पयली चिटीन आयचे दुसरें वाचप आमी आयकता बाबा भयणीनो. आनी काय बरो बाग्योन जुवांव सांगता ताची आज्ञा ही ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी एकामेकाचो आमी मोग करचो. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कोण देवाचेर बावार्थ दवरता तो खरेंच एकामेकाचो मोग करूंक पावता. कित्याक जेजू जी दाखवेल आसा ती आमकां सगळ्या फांट्यांक बाबा भयणीनो एकठांय दवरूंक पावता. आमकां हे दाखवेलींतांत ओदीक रोसरोशीत करता. आमकां हे दाखवेलींतांत ओदीक जीव दिता. आमकां हे दाखवेलींतांत फोडादीक जावंक तोच जेजू आमकां आदार दिता. बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी जाणाव आमच्या जिवितांत जेन्ना एक रूख जेन्ना आमकां बरी फळां दिता तेन्ना आमी ताका बरो सारें घालता, बरो ताचो परामोस आमी करता. जरी तर एक झाड आमकां बरी फळां दिनात तो रूख आमी बाबा भयणीनो बेंटाव, आमी तो कातरूंक उडयता. कित्याक बरी फळां आमकां दितलो जेन्ना आमी ताका बेंटल्या तेन्ना आमकां बरी फळां दिवंक हो रूख पावता. तीच भाशेन बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे. यू आर माय ब्रांचीस, आय एम द वायन. आपूण आमची दाखवेल तेन्ना आमी ताचे फांटे. जायते फावटी आमच्या जिवितान जेन्ना त्रास येतात, आमच्या जिवितान आमी वायट करता, ही देव ह्या त्रासांनी आमकां वाटावंक आमकां बेंटा. गॉड prunes us. He prunes our branches in order that we may come on the right path. आमी खरे वाटेन येवचे खातीर जेजू आमकां कितें भाशेन बेंटा. आनी जेन्ना जेजू आमकां बेंटा तेन्ना आमच्या बऱ्या खातीर जेजू आमकां बेंटा. आमी ओदीक बरें करचे खातीर, आमी ओदीक फोडादीक जावचे खातीर, आमी ओदीक ह्या संवसारान बऱ्यो वस्तू करचे खातीर आमकां तो बेंटा. ओदीक फोडादीक आमी जावंक बाबा भयणीनो हे दाखवेलीक आमी चिकटून रावंक गरज. कशें आमी हे दाखवेलीक चिकटून रावतले? पयले सुवातेर आमच्या उतरांतल्यान न्हय पूण आमच्या कोरण्यांतल्यान हे दाखवेलीक आमी चिकटून रावंक गरज. मारी मागदलेन आनी पावलो आमचो गोडी बाब आपले चिटीन बरयता जेन्ना तांणी जेजूक वळखलो, आपलें जिवीत बाबा भयणीनो आख्खें जेजूक भेटयलें आनी ह्या जिवितान ओदीक फळां दिवंक बरेपण हाडूंक ती वावुरली. आमी दर दिसाक हे जेजूक ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आयकता. दर दिसाक आमच्या बाबा भयणाच्या कोरण्यांतल्यान आमी पळयता. दर दिसाक दर एक आमची बाबा भयणां आमकां जेन्ना शिडकायतात देव आमचे सगळें उलयता. आमकां तो बेंटा बाबा भयणो. आमकां तो एके भाशेन ह्या रुखाक ओदीक फळां दिवंक आमकां तो आपयता. आमच्या कोरण्यांनी बरीं फळां आमी दिवंक वावरुया. दुसऱ्यांक आमी बरें करूंक वावरुया. दुसऱ्या पासत आमी ओदीक आनी ओदीक वावरूंक. ह्या दिसांनी आमकां जायते सोय. आमी बाबा भयणो दुसऱ्यांक ऑस्ट्रसायज करता, दुसऱ्यांक आमी किकोन करता, दुसऱ्यांक आमी भायरायता, दुसऱ्यांक बाबा भयणो आमी एके भाशेन कोणशाक दवरता. आमी म्हणटा तांकां कोवीड जाला पयस राव. करूंक जाय अशें न्हय, आमी डिस्टन्स दवरूंक जाय. पूण जायते फावटी बाबा भयणीनो असल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी किरीत भाशेन एक फोन करून तरी तांचे हालचाल, तांचें कितें जालां जिवितांत, कितें तीं करतात आपल्या जिवितांत, लेट्स बी कन्सर्न अबाउट देम, लेट्स आस्क, लेट्स एन्क्वायर. आमी ओदीक तांकां आमचो धीर, आमचो आलाशिरो आमी किरीत भाशेन हुस्को दवरता तांचे खातीर म्हूण दाखोवन करुया.
दुसरे सुवातेर आमच्या शेजार सामाऱ्यांक कोणी कोविडाक सांपडल्या तांकां कितें भाशेन जेवण कितेंय दिवंक जाता जाल्यार डिस्पोजेबल वस्तू आमी दिवन तांकां तांचे गेटी सोबें धरून आमी वचूंक जाता. फोन करून विचारूंक जाता, हुस्को दाखोवंक जाता, बाबा भयणो तुमकां कोणूय तरी कितें हाडून दिता जाल्यार जायना आमी बाबा भयणो आमचो किरीत भाशेन तेंको तांकां दिवंक जाता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो असल्या आमच्या बाबा भयणांक कसली गरज आसा जाल्यार खंय ना खंय दोतोराचे विशीं जावं आमी वखदां विशीं तांकां विचार करून हाडून तांकां दिवंक जाता. असले आमी करतना खरें फोडां दितेले आमी फाटें म्हूण दाखोड करतले न्हूच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कुरण्यान. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो चडवड आमच्या गोंयांत जायती चलता तेन्ना असले चडवडीन बरें आसा आमच्या गोंयांक आमच्या गोंयकारांक कितें बरें पडटा तातूंत आमी भाग घेवया. म्हाका कित्याक पडला पयस रावया तमाशा पळोवया लेट्स सी वॉट्स गोईंग ऑन लेट्स वॉच द ड्रामा असलें आमी करचें न्हय. आमी जेन्ना भाग घेता आमचो तेंको बाबा भयणी असली चळवळींत आमी दिता. आमच्याच गोंयांत बाबा भयणी 3 प्रोजेक्ट चलतना जायती आमची तरणाटी तातूंत भाग घेतलो. जायती आमची बाबा भयण आयली तांचे उपकार खरो जेजून दिल्लो कार्य द वर्क दॅट द लॉर्ड डीड and the Lord is asking each one of us that we should be the beams of light for others. उदीक आनी उदीक उजवाड दुसऱ्याक आमी जावं हें करूंक आमी गरज. जायते फावटी बाबा भयणो आमी वी टेक एन एटिट्यूड ऑफ इनडिफरन्स. आमी एके सुवातेर बसून आमी कितें भाशेन खेळ पळयता कितें करतलें हांकां केन्नाच निकाड मेवचो ना हांकां केन्नाच येशवोन तें जावचें ना अशें आमी चिंता. अशें न्हय बाबा भयणो केन्ना ना केन्ना तरी मनशाचे अंतस्कोन देव जागयता आनी तेन्ना बाबा भयणो आमकां फोड मेवता. तिसरे सुवातेर आपलेपणांतले आमी बाबा भयणो भायर सरुया. जायते फावटी म्हाका कितें मेळटलें म्हाका कसलो फायदो जातलो हातून हांव कितें उबारून येतलो खरेंच हांव एक शक्तिवंत फुडारी जातलो म्हाका पदवी मेवतली म्हाका झुट्टी मेवतली हांव लिडर म्हूण वेतलो हांव मास लिडर कसो जातलो हें तर चिंतून हांवें फुडाकार घेतले बाबा भयणो तेन्ना आमी उदीक फोडां दिवंक पावची ना. पूण जरी तर म्हजें कार्य निश्कडूं म्हजें कार्य बाबा निस्वार्थीपणान तर हांवें केलें जाल्यार म्हाका उदीक आनी उदीक फोड मेवतलो. आनी हो फोड मेळूंक पयले सुवातेर निस्वार्थी जावंक गरज. आय हॅव टू बी नॉट सेल्फीश बट सेल्फलेस इन ऑर्डर टू टेक अप लिडरशीप. जेन्ना हांव ही खरी निस्वार्थीपणान फुडारीकार घेता तेन्ना उदीक फोडां दिवंक पावता. आनी शेवटाक बाबा भयणो जेन्ना हांव जेजूक म्हजो खरो दाखवेल म्हूण हांव चिकटून रावतां ताचें उतर दुस्पोटी म्हज्या जिवितान हांव आपणायतां ताचे उतरां प्रमाणें म्हज्या जिवितान हांव नियाळटां तेन्ना उदीक फोडां दिवंक हांव पावतां. ही इज द ट्रू वायन. जेन्ना ह्या दाखवेलीक बाबा भयणो हांव चिकटून रावतां ताचें उतर बाबा भयणो म्हज्या जिवितान हांव नियाळटां. आय हॅव टू पॉन्डर ईच एंड एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. एवरी डे द लॉर्ड इज आस्किंग मी टू मेडिटेट. Every day the Lord is asking me to go through my life. Every day the Lord is asking me to renew my commitments. कशे तरेन हांव म्हजें जिवीत न्हू सोदतां तें म्हाका विचार करुया. जरी तर हांव एक दाखवेल जाल्यार बाबा भयणो हांव सुकलेली फांटो कसो जिवंक गरज ना. हांवें दाखवेलीक चिकटून रावन बाबा भयणो उदीक फोडां दिवंक गरजेची. हांवें बाबा भयणो उदीक म्हज्या कुरण्यांनी दाखोवंक गरजेचें. हांवें बाबा भयणो उदीक म्हज्या जिवितान जें स्वार्थीपण आसा तें पयस दवरूंक गरजेचें. तर आज आमी हे खरे दाखवेलीक जेजूक चिकटून रावया आनी जशें आमकां ही दाखवेल उदीक आनी उदीक सुबाम फोडां दिवंक बाबा भयणो आदार दिता आमच्या जिवितान दुसऱ्यां खातीर आमी वावरून उदीक सुबाम फोडां दिवंक उदीक आनी उदीक हे दाखवेली वरवीं आमकां नीट घेवया. लेट अस always remain united to the true vine in order that we as branches may give fruitful fruits to others. May the Lord help us. देवान आमकां उदीक आनी उदीक ह्या आमच्या जिवितान फोड दिवंक आदार दिवचो.
उबी रावया आनी वेळार आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबावलो, आंकवार मरितान सोमलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या उसव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतात, पातकेचे बक्षुनी, कुडीचे जिवन पोवन, सासनाचे जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां सगल्यांक देव आपल्या शिसांचो मोग करता ह्याच विस्वासान आमी आमची मागणी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणाक उक्तें मौन दवरून आनी अडचण्या मदें आपल्या कोरण्यांनी आनी शिकोवणे भावार्थ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक सारको मारूक दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी पवित्र स्नान घेतोल्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बोळान सदांच उर्बेवंत आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतोल्या भावा भयणांनी कसल्योय येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवण मनांत दवरून त्यो काडूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची खुशालकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे फिरगोजेंत वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूंक आनी आमची फिरगोज भावार्थांचो फोलेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. भूम मोगाळ बाप्पा, पवित्र स्नानाच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां तुजे गोवाय केल्यात. पवित्र आत्म्याच्या बोडान न्हय फकत उतरांनी पूण कोरण्यांनी दुर्बोडां सवे मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमी पावूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sugani
बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सुर्गींच्या बापा जेजू खुरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे वो आमचे मोदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे पुरी आमची खालती भेटोवणी तुका मानो आनी आमच्यो दोर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. गोयोशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सुर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोरनांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सो दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सुर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या संसार भरल्या तुज्या वैभवान. ओ सुर्गी, ओ सुर्गी, ओ सुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. ओ सुर्गी, ओ सुर्गी, ओ सुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मुशी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनू शिवोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडा रगो सेवतला आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनू जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पोदवेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निव सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्ते आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता उतर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी ओस तो दाखवेल आमी ताचे फांटे ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सुकले आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मोदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय. देखून दिनवार्षी काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियो. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या ह्या फळांनी बरो. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हणून ओळखू आनी तुका बापा महिमा आनी व्हडवीक आमी दिवंक पाव. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गेल्या त्या आयताराचें कलेक्शन जालां 3,080 रुपया. बाबा भयणीनो, तुमी ह्या दिसांनी इगोर्जेंत येवची गरज ना, कित्याक आमी जाणाव जायती ही सेकेंड वेव दुसऱ्यांक पसरल्या. म्हणटकूच जाणी कोणें आपल्याची तेसावां दिल्यान तांणी आपल्या ह्या मिसाक येवंक आदी फुडें नांवां दिवची म्हूण आमी मागता. हेरांनी आपल्या घरा रावन वर्च्युअल व डिजिटली तुमच्यांनी मीस पळोवंक जाता. जेन्ना आमी इगोर्ज उगडटले तेन्ना आमी तुमकां सांगतले. कोणाकूय तर आपल्याक हे मास्क घालूंक जाय जाल्यार ताणें आमचे इगोर्जे लागीं येवचें आनी ऑफिसान कचेरीन तें व्हरचें. बाबा भयणी, ह्या दिसांनी आमी सांगलां ते भाशेन एकामेकाक आदार दिवंक आमी वावुरचें. जायते फावटी आमी डिस्टन्स दवरता खरें, पूण जीं कोण आमची बाबा भयणां जांकां कोण ना तांचो आमी केदीत भाशेन काळजी घेवन फोन करून तरी विचार करचो तुमकां कितेंय पावता वो ना. तें पावना जाल्यार आमी कितेंय तरी तांकां उपाय करचे आनी असले आमच्या बाबांक आमी सयेक दिवचो म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. जेजूचे दाखवेली सवे चिकटून रावंक अदीक आनी अदीक फळादीक फाटें कशें जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे मोदें